रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. दाविदाच्या मरणाचो वेळ लागी पावलो असता ताणे आपल्या पुता साल्मांक हो अनुदेश दिलो. पृथ्वे वयल्या सर्व मनशाचे वाटेन हांव आतां वेता, धैर्य घे आनी तुझे पौरुष दाखय. सर्वेस्परा तुझ्या देवा मुखार तुझे कर्तव्य कर. ताच्या वाटांनी चल आनी मोइसेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यात ते ताचे उपादेश, आदेश, आज्ञा आनी नियम पाळ. तेदना जे तूं करताय आनी हातीन घेताय तें सगळें सुफळ जातलें. आनी सर्वेस्पर आपणे म्हाका दिल्ली ही बसावणी सिद्ध करतलो. तुझे पूत आपल्या सगळ्या काळजान आनी सगळ्या आत्म्यान म्हाका विश्वासी रावन चलतेत जाल्यार इस्रायेलाच्या शिवासनार तुझ्या वंशाच्या मदलो एकलो बसा नासता रावचो ना. दाविदान आपल्या पुर्वजा सवे विशेव घेतलो आनी ताका दाविदाच्या शहरांत निकेपिलो. दाविदान इस्रायेलाचेर 40 वर्सां राजवडके चलयली. हेब्रोनांत 7 वर्सां आनी जेरुसलेमांत 33 वर्सां. साल्माव आपल्या बापाय दाविदाच्या शिवासनार बसलो आनी ताची राजवडकी थीर स्थापीत जाली. देवाचे उतार हे. मार्काप्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. एक दीस 12 जणांक जेसून शशी आपयलें आनी तांकां देंवसार सोडोवचे पदवे दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोते जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. पांयांक वानो घालयेत तरी बदलूंक वस्तर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सरून वसासर त्याच घरा रावा. आनी कोणेय तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंयतावन भायर सरून वसा. वेत आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफोडा. अशें ते भायर सरून वचून फातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देंवसार धांवडायले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन घूण केली. देवाचे उतार हे.